भक्तीनूर बिंदु का नावर्ता सोमिया दिनवाशी कालसान उपकार मानता जिने आमच्या तुझ्या वेची देण्याक सोम्या किते पाटी आमी दी मोगान तुझ्या सोम्या आमकां तुवे पोसलाय राखलाय दये तुझ्या कलसा मोनान आमकां तुवे एकवटायलाय गोपान क्रिस्ता जेसूच्या भक्तीनूर बेंतुका नावर्ता सोमिया दिनवाशी काळजान उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुझ्या वेची देण्याक सोम्या किते पाटी आमी दी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. भावन आनी भयणीनो हे पवित्र रितीन फावते बरे वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. आदारलेल्या सुखी खातीर सुमेलाचे बोगसाने मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच ओंकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरीसपरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची ककुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकृत कर सोमिया काकृत कर ख्रिस्ता काकृत कर ख्रिस्ता काकृत कर सोमिया काकृत कर सोमिया काकृत कर. महिमा देवाक सर्गी आणि शांती ताच्या इसा संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकुळत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर
एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. जे कोणे हे मिसाचें बलिदान पेटयलां तांच्या तेसो पुसोतो तशेंच आमच्या कसके तेसो पुसोत मागया. सर पदवेदार देवा, आमकां तूं दिसनाय पूण तुजो उजवाद धाडून ह्या संवसाराचो काळोख तुवें काडून उडयलोय. आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या एकल्याच पुताचो जल्म फावत्या मनान वाकणूंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. सांज व्हांवन बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडान जियेता. मोगाचे न्हू, जर आमी देवाचे उपादेश पाळटा तर हे वरवीं आमी ताका वळखता म्हूण दृढ सांगेत. कोणीय मनीस म्हाका देवाची वळख आसा म्हूण सांगो न्हू, ताचे उपादेश पाळिना जाल्यार तो एक फडकिरो, सताक तो परकी. पूण जो कोण उतराक पाळो दिता ताचे थंय देवाचो मोग निजाळकी संपूर्णतेक पावला. हाचे वरवीं आमी देवा सवय जियेता म्हूण आमकां खात्री मेळटा. देखून आपूण देवा थंय जियेता म्हणटल्याची जिणी जेजू क्रिस्ताचे जिणे बरी आसूंक जाय. मोगाचे न्हू, हांव तुमकां नवो उपादेश बरोवन धाडिना. बगार सुरवेर तावन तुमचे मुखार आसुल्लो तो पोरनो उपादेश. पोरनो उपादेश म्हळ्यार तुमी सुरवेर तावन घेतलेलो तो संदेश. तरी हांव तुमकां बरोवन धाडटा तो उपादेश नवो म्हणयेत. तो ह्या अर्थान नवो. काळोख आखीर जावन खरो उजवाड येदोळूच प्रकाशता जाल्ल्यान तो उपादेश खरेंच क्रिस्ता थंय स्पश्ट जाला. तुमचे थंय तो दिसून आयला. जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणून आपल्या भावाक द्वेशिता तो आनीकी काळोखांतच आसा. पूण आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडांत रावता. आपूण दांटून पोडान म्हणली भिरांतच ताका ना. पूण आपल्या भावाचो द्वेश करता तो काळोखांत आसा. काळोखांतच तो चलता. काळोखान ताचे दोळे कुड्डे केल्यात. आपूण खंयसर वेता तें तो नेणा. देवाचें उतर हें. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासू प्रितूम संतोषू. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासू प्रितूम संतोषू. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया. भूनिवासिनो सर्वेस्पराक सदगितां गया. परमेश्वराक हरसिया ताचें नांव वाकणा. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासू प्रितूम संतोषू. ताचें तारण दिसपडतें गाजया. जनांगा मदें ताची महिमा परगट करा. सर परजांक ताची विचमितां कळया. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासू प्रितम संतोषू. अंतरळ रचलां सर्वेस्परान. ताच्या आसना भोंवती फंगतात तेज आनी महिमा. ताच्या पवित्र स्नानान घसता पदवी आनी वैभव. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासू प्रितम संतोषू. Alleluia, 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 Alleluia. देवा तूं अनबोडत्यांक उजवाडायतलो आनी तुजे परजी इस्रायलीची महिमा जावन लसलो. Alleluia, 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 Alleluia.
सोमी तुमचे सोवे आसू लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिने नितळ जावचो दीस आयलो देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो प्रथम जल्मल्लो हर एक चेरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत फरमायिल्ल्या प्रमाणे एक जोड कोवळे नाजाल्यार 2 पारव्यां पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसली त्या वेळार सिमियोन नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमान जियेतालो नितीवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो इस्रायलाचे उदरगतेची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मोरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल तो देवळाक आयलोलो नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार सिमियोन त्या बाळकाक हातान घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसोवंक दी कित्याक तुजी बासावणी तुवें पाळ्ळी म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सडवण हांवें देखली सर्व परजां मुखार तुवें तयार केल्ली दिवो अनबवर्त्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायलाची सिमियोन बाळका विशयांत सांगलेल्यो संगती आयकून ताची आवय बापूय विस्मीत जाली तवळ सिमियोन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताचे आवय मोरयेक ताणें म्हळें पळय देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एक धारीचे तालवारी बरी तुजें काळीज फापसितलें हो बाळूक इस्रायलांत सभारंग पडोवंक आनी सभारंग उठोवंक कारण जातलो हे वरवीं सभारांच्या अंतस्करणांतली गुटाची चिंतना भायर पडटली देवाचे उतर बोन निबडिनो आमी क्रिस्त जयंतीच्या आठवड्यांत आसां क्रिसमस ऑक्टेव क्रिसमसाचो संभ्रम केवल एका दिसाक मात्र सीमित करी नजो बगार हो संभ्रम 8 दीस आचरण करीचे म्हणून पवित्र सभा हो अष्टो आसा करता संभ्रम करीचे म्हळ्यार सदांय मास पोळी कर्ण बायल्यान आचरण करीचे म्हण न्ही बदलाक हो मिस्तेर जे कितें आमी डिसेंबराच्या 25 तारखेर आचरण केलो तो इतलो ग्रेस्त आनी इतलो गुंडाय सोगी तो केवल एका दिसा मात्र आमी नियाळचो न्ही बदलाक 8 दीस ह्या मिस्तेरा फाटलो अर्थ आमी समजुचे जिविताक तो लघु करीचे म्हणून इगर्ज माता आशेता असल्या काळार आमी आसां तुमकां कळीत आसचे प्रमाणे क्रिसमसाच्या आदल्या 8 दिसांनी क्रिसमसाच्या पयलींच्या 8 दिसांनी जेजू जल्माच्या पयलें कितें घडलें म्हणून आमकां वांजलान आयकूंक मेळ्ळें बडव्यान मोरयेक भेटचें जुजेक स्वप्नांत संदेश मेळचो हें सकड आमकां क्रिसमसाच्या पयलींच्या 8 दिसांनी आयकूंक मेळ्ळें आतां क्रिसमसा उपरांतल्या 8 दिसांनी जेजू जल्मल्या उपरांत कितें घडलें तें आमकां आयकूंक मेळटा प्रत्येक जावन ताच्या बाळपणाक लक्ती जाल्ल्यो संगती
20 तारखेर स्टेफनाचें फेस्त आसलें तें इवांजेल दुसरो आसलो. ताचे उपरांत 27 तारखेर जुवांवचें फेस्त आसलें. कालचे दिसा बाळकांचें फेस्त आसलें. वांजेल वेगळोच आसलो. पूण आयच्या दिसा आमी हांगासर येता आसतना जेजूक देवळांत भेटयलेलें घडीत आमी आयकलें. लुकाच्या वांजेलांतावन म्हणजे जेजू जल्मल्या उपरांत कितें घडलें तें. आनी हांगासर आमकां आयकूंक मेळ्ळें की सिमियांव नांवाचो एक देव बिरांतीचो मनीस जेरुसलेमान जियेतालो. आनी फाल्यांच्या दिसा आमी पळयतले हांव अन्ना म्हणची स्त्री प्रवादीण थंयसर आसली. ही दोगांय जेजू देवळाक आयिल्ल्या वेळार वा ताच्या माय बापान ताका थंयसर भेटोवंक हाडिल्ल्या वेळार जेजूची वळख ती धरतात. भोवन आनी भयणीनो, एक विशय आमी हांगासर समजून घेवचे की त्या दीस देवळांत केवळ मोरी आनी जुजे मात्र आपणाच्या भुरग्याक भेटोवंक आयिल्ले न्हय. थंयसर जायतीं हेर स्त्रियोय दादले तांच्या भुरग्यांक भेटोवंक आयिल्लीं आसूंक पुरो. आनी मोरी आनी जुजे थंयसर जेजूक भेटोवंक येता आसतना थंयसर पुरशांव नातलो, थंयसर बँड नातलें वा थंयसर पयलींच पब्लीक एनावन्समेंट नातलें, सोशल मिडियार पोस्ट नातले. जाल्यार ही अन्ना आनी सिमियांव जेजू थंयसर येता आसतना आपूण राखून रावल्लो मेत्साया वा देवान बसयलेलो सोडवंदार म्हणून होत्सू म्हणून तांकां कशें कळ्ळें. हो एक विशय निजाकी आमच्या नियळाक फावो जाल्लो वा जोगतो जाल्लो. कसलेंच बायल्यान विशेष असाधारण लक्षणां मोरये तें जावं दी, जुजे तें जावं दी, जेजू तें जावं दी नातल्लीं. सामान्य मनशां बरी, सामान्य बाळकां बरी ती थंयसर आसलीं. जाल्यार ह्या सिमियांवक आनी अन्नाक ह्या भुरग्या तें ह्या बाळका तें कितेंगी विशेशता दिसून येता. हें जोडें उरल्या जोड्या बरी न्हय, हांच्या हातांत असो बाळूक उरल्या बाळका भाशेन न्हय म्हूण तीं पारखीतात. भोवन आनी भयणीनो, आमी हर एका दिसा हांगासर पवित्र येवकरिस्तांत जेजूक भेटोवंक येता. त्या जेजूची वळख आमकां धरूंक साध्य आसा गे वा आमी धरतांव गे. जेजू येवकरिस्तांत भेटता मात्र न्हय, जेजू आमच्या भाव भयणी थंय आमकां मेळोवंक येता. थंयसर जेजूची वळख आमी धरूंक शकता गे. आयच्या पयल्या वाचपांत सांजू हांव बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप आमी आयकलें. आनी ह्या दिसांनी आमी सांजू हांवच्या पत्रांतलीं वाचपां नियाळ करतले हांव. आनी थंयसर तो म्हणालो आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडान जियेता. जो कोण आपल्या भावाचो वा भयणीचो मोग करिना ताका संवसारी दिश्ट आसा जाल्यार तो काळोखान सासपते आसा. म्हणजे कितें सांगते आसा जुवांव, तुज्या भावा भयणी थंय जेजूक वळखताय जाल्यार, जेजूक पळयताय जाल्यार, जेजू तुका थंयसर दिश्टीक पडटा जाल्यार तूं उजवाडान जियेते आसाय, तूं संतोशान जियेते आसाय. नांतर आमी आनीकय काळोखान सासपते आसा. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, हें फेस्त वा हो दीस वा हो क्रिस्मसाचो अस्तो जेजूक न्हय मात्र गोट्यान पळोवंक आमकां आपोवणें दिता, बगार जेजूक सामान्य संगतींनी सामान्य वस्तू थंय पारखूंक आनी थंयसर जेजूक नमस्कार करूंक आमकां आपोवणें दिता. हें आपोवणें स्विकार करूंक आनी ह्या दिशेन आमी प्रामाणीक प्रयत्न करता आसतना येवकरिस्तान परत्यान आमकां भेटचो जेजू तेच्या कृपेन आनी सक्तेन बरो. आमेन. काणिको हाडून आयल्या
तुझे ओपून दिता आत्मो म्हजो अर्पिता जीव म्हजो समर्पिता जीनभर तुका रसिता. भोवन आनी भयणीनो, ह्या सकाळींच्या वेळा आमी भेटोवचें हें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दानलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नेमको सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरावर्ती देणी आमी तुजे कडचीं घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवेंच आमकां दिलां तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व कळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत सोबद मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश फंकलो. मनशां रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां संगती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नवी येता ताका जय. उंचसर्गी तुका जय जय. बापा, करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. फातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sugut pergetuya. Soumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पोट आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही अद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची एकाकुळत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमच्या सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाची माय संगती भगवंत जुजे तिचो पती भगवंत धर्मदुतां आनी सौर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. जेजून शिकयले मागणे भक्तीपणान सांगाता मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां तळणीत पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवाळ. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवाळ. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सदवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्याक रासवटकी पदव्यानी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जेताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदांकाल तुमचेय सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपणे लाभलेली सुभागी. सम्या तुमी भितरेंचे बाग म्हाका फवना पूण तुजे त्रास म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
पाटी परतलो तुझे कृपे तुझे दये तुझे थंय सोमिया पाटी परतलो जेसू मोचे थंय राव जेसू मोचे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय जेसू मोचे थंय राव जेसू मोचे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय. प्रार्थुया. खनवळ्या बापा तुझ्या मोगाचो विचित्र संस्कार आमी घेतला ताच्या बळान आमकां तुज्या मोगान तीर कर आनी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सदां जेजूच्या जिविता सारकें जावं दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाळूची सून मान तुका राव तू आमचे संगी सदा बाळूक जेसू वंदन तुका आता आनी सदा सर्वदा मोरी खुशी तुझ मालोय तुझे बापाक तुकार जालोय सादो बोळो जाऊन वाडलोय आमकां दैवी सांगा दिलोय बाळूक जेसू नमान तुका राव तू आमचे संगी सदा बाळूक जेसू वंदन तुका आता आनी सदा सर्वदा. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरी आशिर्वाद देव आमकां. Kursucie królowej, ramkamcie dewa, amcie dyspanantle, bapacie, putacie, ani pojitacie nawi. Amen. जोडया आणि आमचे जिवीत नंदन करूया. देव बरें करूं. बाळूक जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां सुमेस्तांक प्रणाम. बाळूक जेजूची वार्षिक परब ह्याच जानेवारीच्या 14 आणि 15 वेर आमी समरमता. फेस्ताचो संदेश असो आसा जेजू मानवल्लो जालो जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. ह्या फेस्ताची सुरवात जानेवारीच्या 4 तारखेर वोजांच्या पुरशांवा सांगाता सुरू जाता. हो वोजांचो पुरशांव ब्रेस्तार दीस सांजेच्या 4:30 वरार बागेवंत कुर्साचे फिरगस कोर्डेल हांगा तावन सुरू जाता. पुरशांव पुनशेताक पावतच बावटो उबारन ह्या फेस्ताक अधिकृत चालन आमी दितेल्या. त्या उपरांत 9 दिसांची नोवेना हांगसर चलतात. नोवेनाच्या दिसांनी 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार 7:30 वरार 9 वरार 10:30 वरार आनी 1 वरार. ही सकड 5 मिसां कोंकणी भाशेंत आसतली. 10:30च्या मिसा उपरांत पवित्र एवकरिस्ताचें आराधन आसतलें. ह्या वेळार आमी तुमच्या सुमेस्ताच्या इराद्या पासत विशेष रितीन मागतल्या. 10:30 आनी 1 वराचें मीस जाल्ले उपरांत सकड भक्तिकांक
जेवणाची व्यवस्था केल्या. संजेर 4 वरार मल्याळम, 5 वरार इंग्लिश आणि 6 वरार कोंकणी भाशेंत, 7:30 वरार कन्नड भाशेंत मिसाचे बलिदान आसा. संजेचे 6 वरांचे मीस उक्त्या मैदानार आसतले. फेस्ताचो पयलो दीस जानेवारीची 14 तारीख आयतार. त्या दिसा मिसाची बलिदानां अशी आसात. सकाळींच्या 6 वरार कोंकणी भाशेन, 7:30 वरार इंग्लिश भाशेन, 9 वरार कोंकणी भाशेन, 10:30 वरार कोंकणी भाशेन आणि 1 वरार कन्नड भाशेंत मिसाचे बलिदान आसतले. 10:30 वरांचे मिसाचे बलिदान सक्कड पिडेस्त भावा भयणी पासत भेटोवचें जावन आसा. त्या दिसाचे संभ्रमीक फेस्ताचे मीस संजेर 6 वरार कोंकणी भाशेन आसतले. अदीक मनदीक ऑस्वर्ड जोसेफ लुईस, निवृत्त गवळी बाप, जयपूर दिएसीस हे मिसाचे बलिदान भेटयतले. फेस्ताचो दुसऱ्या दिसाचो दाबाजो जानेवारीच्या 15 तारखेर सोमारा दीस आमी संभ्रमतले. तो दीस रजेचो आणि मिसा अशी आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार कोंकणी भाशेंत मिसाची बलिदानां आसात. या दिसाचे संभ्रमीक मिसाचे बलिदान सकाळींच्या 10:30 वरार कोंकणी भाशेंत अदीक मनदीक दोतोर फ्रांसीस सेरावो, शिवमोग्गा दिएसीसचे गवळी बाप भेटयतले. हे मीस सक्कड भुरग्यां पासत विशेष रितीन भेटोवचें जावन आसा. उपरांत 1 वरार मल्याळम भाशेंत मिसाचे बलिदान आसतले. या फेस्ताच्या दोनूय दिसा 2 वेळार भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. या 12 दिसांचो दाबाजो संजेच्या 6 वरांच्या मिसा सांगता आखेर जाता. मीस जातच युकरिस्तीक पुरशां वाचतलो आनी उपरांत आमी बावटो देवोवन बाळका जेजून आमचेर वतल्या सर्व आशिर्वादां खातीर दिनवसतल्या आनी ह्या वर्साचो दाबाजो चलोवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दितल्या. ह्या परबे सांगता जानेवारीच्या 11 तारखेर आनी 12 तारखेर सकाळींच्या 8:30 तावन 1 वरा पर्यंत रक्तदान शिबीर आसतलें. रगत दान दिवन हेरांचो जीव वाचोवचें एक वर्तें काम करूंक हांगसर अवकाश आसा. नोवेनाच्या दिसांनी तुमकां हांगसर येवन बाळूक जेजूची आशिर्वादां जोडूंक आमी आपोवणें दिता. सुटावें कुमसार जावंक तुमकां हांगसर अवकाश आसा. तुमी येया, हेरांकी आपोवनडा. बाळूक जेजूची वर्तीं बेसांवां आमी सक्कड जोडया आनी आमचें जिवीत नंदन करया. देव बरें करूं. मोगाच्यानो डिसेंबर म्हयन्याचो विशेष अंक आयतो जाला. ह्या अंक्याचो विशय झुजाच्या गांवांत शांती कुवाराचो जल्म. जेजू शांती हाडून आयिल्ल्या जाग्यारच कित्याक झूज आनी अशांतीचें वातावरण ह्या सवालाक जापी ह्या डिसेंबर अंक्यान. तर वाचूंक तयार रावा. कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावोंदी म्हणली आमची आशा. नव्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आतां मोकळीक जाल्या. हर दिसाची वाचपां, कीर्तनां, वांजेल, प्रेरणदायक आनी सकाळीक नियाळ, सांताची जिणी आनी त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही 20 पानां चालती मागणी आनी हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुजी प्रती घे आनी नव्या वर्साक देवाच्या उतराचो